नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पुराय गोंयान विवाह सांजाव म्हणीत घेतलो सेंट जुवांवदी बास्तीस फेस्ताचो गोंयकारांनी आनंद. चार वर्सां सावन हिरवे शाळेन ना शिक्षक, पालकांनी उक्तायली तिडक. केंद्र सरकाराच्या गोंयांत आशिल्ल्या कार्यालयांनी नोकऱ्या खातीर गोंयकारांक दिवचे आरक्षण. उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकाची केंद्र सरकाराक शिटकावणी. कोविडाचो आंकडो ल्हव लागला वाढूंक. शुक्रारा 149 नव्या दुयेंतींची नोंद. गोंयान फुडले 3 दीस पडटलो गोग्यांनी पावस. उटंगाराच्या पावसा सयत गडगड जोगला मारून पावस लायतलो हजेरी. पणजे वेधशाळेची शिटकावणी. आनी बायन पडिल्ल्या पाडकाक गांवकारांनी दिलें जीवदान. ताळगांवांत आगळ्या वेगळ्या सांजावांचें जालें प्रदर्शन. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. क्रिस्तांव भावांच्या पावसाळ्यांतली व्हड उमेदीची परब म्हळ्यार सांजाव. पुराय गोंयान साबार क्रिस्तांव भाव ही परब व्हडा उमेदीन मनयतात. बार्देस म्हालांतल्या शिवोली वाठारांत जाल्ल्या व्हडा दबाज्यान ही परब मनयतात. विवाह सांजाव म्हणीत लोक बांयंत वा तळयेंत उडी मारतात. तशेंच वेगवेगळी फुलां, रानवटी फळां, वेली घेवन माथ्याक लावपाचें कोपेल ह्या परबेक तयार करून घालपाक म्हळ्यार उमेदीचो भाग. क्रिस्तांव भावा वांगडाच भोव हिंदू लेगीत लोक ही परब व्हडा उमेदीन मनयतात. सांजाव मनयल्यार गोंयान बुट्टी येवपाक ना अशें लोक मानतात. देखून दर वर्सा व्हडा श्रद्धेन हे लोक ही परब मनयतात. माझे नाव लुसियाना डिकोनिया. ह्यो कारण आसा आमच्या देवाचें जॉन द बाप्टिजाचो तो दीस जावन आसा आमचो. तो तेजो दीस आमी नमयता आनी आतां 2-3 वर्सां नासलेलो. ह्या वर्सा आमी उमेदीन उमयता म्हणून विवा सांजाव. हांवूय नको पूण आमच्या सांजाव जाता पूण चड करून आमच्या शेवलेन बरो जाता. ताका लागून लोक आमचो लागीं जावन येता आनी आमचो हो सगळो क्रिस्तांव भाव तो आमची सगळीं हिंदू भाव सगळीं एकठांय जाता आनी हो सांजाव करता. सत्तरी तालुक्यांतल्या हिरवे बुद्रुक वाठारांतल्या सरकारी प्राथमीक शाळेन फाटल्या 4 वर्सां सावन इंग्लीश विशय शिकोवपाक शिक्षक ना. देखून विद्यार्थ्यांचें बरेंच लुकसाण जाता. संबंदीत वेवस्थापकांक अदमास दिल्या उपरांत लेगीत ह्या गजालीची कोणेच दखल घेवंक ना. ताका बेजारून थळाव्या गांवांतल्या लोकांनी बिरेस्तारा वाळपयच्या भाग शिक्षण अधिकारी कार्यालयान वचोन फुडल्या 8 दीस भितर शाळेन इंग्लीश शिक्षकाची नियुक्ती करूंक ना जाल्यार फुडल्या बिरेस्तारा ह्याच कार्यालयाचेर विद्यार्थ्यां सयत तीव्र आंदोलन करतली अशी शिटकावणी दिल्या. आमकां इंग्लीश सर कंटिन्यू जाय आसलो. ते कोवीड येतून आमकां मेळोंक ना सो शिक्षण भुरग्यांचे अर्द दिलें. ताका लागून आमी एप्लिकेशन दिवपाक गेली. सर जाय कंटिन्यू इंग्लीश सर. भुरगीं आमची 45 म्हणा एक सगळी टोटल. आनी दोगी टिचर आहा न्हू तांकां ते हँडल जायना भुरगीं. 2 दीस सर पावना. दिता म्हणटा आम्ही हांगा येयले कडेन येयल्यो डायरेक्टरा कडेन आमी 2 फावटी गेल्यो
आमकां सांगता तो तुमकां दिता म्हणटा. कोवीड सोंपल्या उपरांत तुमकां दिता म्हण सांगलें पूण आजून पर्यंत आमकां सर ना. आतां 45 भुरगीं आमचे आहा. तुमकां कितें सांगलें आयडियन? एडियन सांगलें डायरेक्ट एक सर म्हळ्यार 2 दीस शिकयतात तर ते फुडल्या सोमार येता आमचो भुरगीं ती शिकयली विसरता न्हू म्हणून ते कंटिन्यू आमकां जाय सर तो. आतां गव्हर्मेंट स्कुलाची भुरगीं म्हणटी परफेक्ट जावपा इंग्लीश ती कित्याक फाटी इंग्लीश मिडियम स्कुलाची भुरगीं पणजे प्रायमरी स्कुलांक 40 भुरगीं आसा जाल्यार कंटिन्यू तांकां इंग्लीश सर आसता. आमच्या हांगा खेडेगांवांत कित्याक ना आमकां बी जाय न्हू. आमची भुरगीं शिकोवंक जाय, आमची भुरगीं फुडें पावूंक जाय. आतां इंग्लीश शिकली जाल्यार ती 5वी गेल्या उपरांत शिकतली न्हू. आतां शिकोवंक ना तांकां 5वी गेल्या उपरांत कसली येतली इंग्लीश. उत्तर गोंयचो खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी केंद्र सरकाराच्या गोंयांत आशिल्ल्या कार्यालयांतल्या नोकऱ्या खातीर गोंयकारांक आरक्षण दिवचें अशी शिडकावणी केंद्र सरकाराक दिली. तशेंच ह्या शिडकावणेक पाळो दिवंक ना जाल्यार सरकाराक हाच्या परिणामांक तोंड दिवचें पडटलें अशेंय तो म्हणटा. तशेंच मोपा विमानतळ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, पोस्ट आनी टेलिग्राम कार्यालयांत गोंयकारांक प्राधान्य नोकऱ्यो दिवच्यो अशी मागणी श्रीपाद नायक हांणी केली. काही डिपार्टमेंट आसात हांगा गोवा शिपयार्ड आसतले, पोस्ट आनी टेलिग्राफ डिपार्टमेंट आसतले, मागीर मोपा एअरपोर्ट जाता, त्याच बरोबर वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीची ऑफिसां हांगा आसात. काही दिसा पयलीं आमकां पळोवंक मेळ्ळें का पोस्ट खात्याचे, पोस्ट आनी टेलिग्राम खात्याचे आपलें एक उदाहरण जर घेतलें, सगळे जे आसात त्या महाराष्ट्र सर्कल आनी गोवा जे सर्कल आसा तातूंतल्यान सगळे भायल्या हातूंतल्यान येवन तांकां नोकऱ्यो दिल्यो गेल्यो. हो खरोखरच गोंयच्या तरुणाचेर अन्याय आनी ह्या संदर्भात आमी तक्रारी केली पूण तक्रारीचें अजून हें घेवना. आमी ते लावन धरतले. त्याच बरोबर गोवा शिपयार्ड अशे तरेची काही आसा थंय खूब कामाची गरज आसा. हांगा स्किल्ड गोंयांत लेबर आसात. आमचें म्हणणें अशें आसा की गोंयांत पयलीं तुमी हें सोदात. गोंयांत ना जाल्यार तुमी भायले घेतले हे समजूंक शकतात. गोंयांत स्किल्ड सगळे आसतना किंवा सादे सादे जे लेबर हे आसा ते भायल्यान हाडपाची गरज ना. हो गोंयच्या भुमीचेरय हो भार आसा. भायले लोक हांगा येवप, मागीर तांकां घर जाय, तांकां उदक जाय, तांकां लायट जाय, हें सगळें डबल जाता आनी त्यामुळे गोंयकारांक सगळेच बाबतींत मार सुचचो पडटा. आनी म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी काही उदाहरणां सांगता की आतां गोंयचे युथ जागे जाल्ले आसात, तांकां ह्या गोष्टीची झळक दिसता. तांकां ही गोष्ट आज नदरे समोर आसा, कितें चलता तें पळयता आनी हाच्या फुडें अश्यो ज्यो गोष्टी आसात त्या गोष्टीक थारो मेळची ना. बाकीच्या सगळ्या मिनिस्ट्रीची जी कार्यालयां हांगा आसात तांकां हांव सुचोवंक सोदतां. आतां पर्यंत तुमी केलें तें खूब जालें. हाज्या नंतर गोंयच्या लोकांक प्राधान्य दिवप हें तुमकां तुमचें कर्तव्य आसा. आनी हें जर कर्तव्याची बजावणी तुमी केली ना जाल्यार खरोखरूच म्हाका दिसता हें तुमकां हेच्या फुडें खंय तरी म्हारग पडटलें आनी गोंयचो तरुण उठून कितें जातलें तें आमी सांगूंक नकळो. आनी ताका लागून सगळ्यांक हांव शिटकावणी दिता की हांगसर जे काम करपी स्किल जे आसात, अनस्किल्ड आसा, स्किल्ड आसा, ते गोंयकारांक प्रायोरिटी दिवन तुमच्या आस्थापनांत तुमकां घेवचें पडटलें. कोरोनाचे संकश्ट गोंयाचेर दिसान दीस पातळत आसा. कोविड केशीचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. फाटल्या 24 वरांत 149 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या जाल्यार एक्टीव केशींचो एकूण आंकडो 926 पावला. बरे जावपाचें प्रमाण सध्या 98.8% आसा. फाटल्या 24 वरांत 128 कोरोना दुयेंती बरे जाले. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2,47,820 इतलो जाला. सुमार 1,92,697 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत आसात. आयज 1,195 लोकांची कोविड सॅम्पलां तपासली. तातूंतले 149 कोरोना बाधित सापडले. आतां मेरेन सुमार 3,833 लोकांनी आपलो जीव ह्या दुयेंसाक लागून वगडायलो. कोरोना परत एक पावड मान वयर काडपाक लागला. पावसा दिसांनी कोरोना वाडटलो असो दुबाव आशिल्लो तो दुबाव आतां खरो थारपाक लागला. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण बुधवारा आनी ब्रेस्तारा घोग्यांनी पावस पडटलो.
तशेंच फुडले 3 दीस पावस आनीकूच नेटान पडटलो अशी हवामान विभागान शिटकावणी दिल्या. फाटले 2 दीस पणजेंतल्या रस्त्यांचेर उदक भरपा सयत दुकानांनी उदक घुसलें. पणजे सकाळी 8:30 ते सांजे मेरेन 59 मिलीमीटर म्हळ्यार 2.5 इंच पावसाची नोंद जाल्या. पावसाक लागून करंजाळेच्या कामत, रिवेरा इमारतीच्या कुशीकच्या राखणेवणींत लेगीत कोसळ्ळ्यो. सगळ्याक झाडां पडपा सयत रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडपाक सुरवात जाल्या. 3 दीस गोग्यांनी पावस पडला, पूण सरासरी पावस 34% उणो आसा. आतां मेरेन राज्यांत 444.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. हेर वाठारांत परस पणजेंत पावसाचें प्रमाण चड आशिल्लें. सकाळी पावसाक लागून दिवजा सर्कल, पोरणे सचिवालय, कला अकादमी, 18 जून रस्तो, मिरामार सर्कल, नेवगी नगर हांगच्या रस्त्यांचेर उदक भरिल्लें. आख्या गोंयान लोकांनी सांजाव मनयलो, जाल्यार ताळगांव दुर्गावाडी एके बांयन पडून पाडकाची घडणूक घडली. थळाव्या लोकांनी ताका वाटावपाचो खूब यत्न केलो. उपरांत उजो पालोवपी दळाक आपोवन ताची सुटका केली. पळयात सांजावाच्या दिसा पाडकान बांयन घालून घेतलेलो हो प्रसंग. आख्या गोंयान आयज लोक सांजाव मनयतात. दुर्गावाडी ताळगांव एका पाडकान बांयन घालून घेतले. काकुटीक येयल्ल्या बाबड्या लोकांनी पाडकाक काडपाक थंय गर्दी केली. खूब यत्ना उपरांत फायर ब्रिगेडीक सुद्दां कळीत केलें. रेस्क्यू पंगड आपली सामग्री घेवन थळार पावलो. मुखार प्रश्न उबो आसलो तो पाडकाक कसो भायर काडपाचो. आपलो जीव आतां वाटावतलो अशी आशा आतां पाडूक करपाक लागिल्ले. लोकांनी बांयन उडी मारून सांजाव मनोवपाचो आयज दीस, पूण बाबड्या पाडका खातीर जीव वाटोवपाची ही कसरत ह्या बांयंत सुरू आशिल्ली. मिशन सुरू जालें. कर्मचाऱ्यांनी आपली सामग्री घेवन पाडकाक वाटोवपाच्या कामाक सुरवात केली. दोरयेचो एक सापळो करून तांच्यांनी बांयन उडयलो. जसो सापळो पाडकाक बसना फुडें कर्मचारी आनी गांवकार नेट लावन पाडकाक भायर काडपाक लागले. पाडूक आतां भायर येवपाकूच लागिल्ले. गांवकारांनी तशेंच कर्मचाऱ्यांनी नेट लावन पाडकाक भायर काडटाना दरम्यान बांयचो कठाडो लेगीत मोडलो. अफाट प्रयत्ना उपरांत एकदांचे पाडूक भायर येयल्या उपरांत उमेदीन पाडूक नाचपाकूच लागले, जशें की आपल्याक वाटयल्ल्याचे उपकार ते मनोवपाक लागले. ह्या सांजावाच्या दिसा ताळगांव दुर्गावाडी लोकांक पाडकान आपलो सांजाव दाखोवन वर्रांत शेताच्या दिकेन आपली वाट धरली. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश पुरबामोणकार. मडगांवां पालिका मंडळान 2 खाजगी एजन्सीक सुमार 8 कोटी रुपयांचो स्कॅम केला असो आरोप शाडो कावन्सिलचे निमंत्रक सावियो कुतिनोन केला. नगरपालिकेन आपणायल्ले डूर टू डूर कोयर एकठांय करपाच्या कामान आनी दिल्ल्या पयशांक 8.5 कोटी रुपयांचो भ्रष्टाचार केला असो आरोप सावियो कुतिनोन केला. विजिलन्स खात्यान परत एक फावट हे भानगडीची कारवाय करची अशी मागणी सावियोन केल्या. 10 कोटी थंय मोडले लोकां कडेन सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्शन म्हण हेजे निमित्तान 10 कोटी मोडले. वेस्ट थंय व्हयलो आनी तो मिक्स वेस्ट, तोच वेस्ट परतून ट्रिटमेंट करपाक आनीक 3.75 करोडाक तुमी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान दिला. म्हळ्यार इज दीस नॉट अ क्रिमिनल एब्यूज ऑफ पब्लीक फंड्स? सो हेजेर कितें एक्शन जायना? गेल्या सप्टेंबराक नगरगांव 70 ज्ञानेश्वर च्यारीचें घर हुंवारान व्हांवून गेल्लें.
एक वर्स जायत आयले तरी आयज मेरेन सरकाराचो वा आमदाराचो आधार तांकां मेळ्ळो ना अशें ज्ञानेश्वर च्यारीच्या घरकान्नीन सांगले. मंत्री विश्वजीत राणेक लेगीत कळीत केल्लें पूण ताचोय आडनजर आधार मेळ्ळो ना अशें घरकान्नीचें म्हणणें. ह्या ज्ञानेश्वर च्यारीक एक घर बांदून दिवचें अशी मागणी थळावे नागरीक नंदकुमार गोकळेकारान केल्या. दिसावड्याच्या कामाक वचून आपलो घराबो सांबाळटा आनी धाकटी सुट्टांची खोप बांदून तो दीस काडटा. ही खोप लेगीत धड ना अशें थळाव्या नागरिकांचें म्हणणें. सरकारान ताका आदार करचो आनी घराची सोय करून दिवची अशी विनवणी थळाव्या नागरिकान केल्या. माझे नाव ज्ञानेश्वर च्यारी, रावता आंबेडे नगरगाव. आमचे घर पडून 1 वर्ष जायत येयले. सप्टेंबरच्या 28 तारखेक पडलेले. त्यांना आम्ही पंचायतीन बी सांगले, अर्ज बीन केले, बाबाकडे बीन अर्ज केले, पूण अजून आमकां काहीच मदत जावंक ना. ताका लागून आमी झोपडी बांदून थंय रावता आतां. स्थानिक युवक आनी 70चो भुमिपुत्रच आसा, तर तेचें घर कोसळ्ळें आनी त्या खातीर तो एक बेकार आहा. ताका कामां मेळटात अशी ना, कोणाचें काम मेळटा तेन्ना तो वयता. पण त्या टायमार ती परिस्थिती पळोवन ह्या स्थानीक आमदारान ताका उतार दिल्लें की तुजें घर आपूण बांदून दिता म्हणून. पण तेंच्यांनी तेजे कडेन एप्लिकेशन दिली, सगळी हांगातली ताका म्हायती आसतना सुद्दां विनाकारण इलेक्शनाक सुद्दां ते जायते पद्दतीन पयशे मोडटा, पण ह्या युवकाच्या घराची काय अजून सोय करूंक ना. बरें, रानात वचोन एखादें वासली किंवा कितें जर हाडटालो जाल्यार त्या फॉरेस्टाचो भंय आसा. म्हणून ह्यो बारीक बारीक वासल्यो हाडून गुपीत ही झोपडी उबी केल्ली आसा, ती केन्नाय पडोंक शकता. ती भक्कम अशी ना अजून. म्हणून हांव सरकार कडेन, त्याच बरोबर ह्या स्थानीक आमदार जो आसा विश्वजीत राणे ह्याच्या कडेन त्यांनी जे उतार ह्या ज्ञानेश्वर च्यारी हाका दिल्लें आसा की तुजें घर उबें करून दिता म्हणून, तें त्यांनी बेगिनात बेगीन उबें करून दिवचें. गव्हर्मेंटा कडेन आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा ताका हात जोडून विनंती करता की अशा युवकाच्या पोटापाण्याची सोय करून, कित्याक तेजो कांय शेती वेवसाय ना, ताका खंय तरी मोलमजुरीच करची पडटा, ती तेजे पोटापाण्याची सोय करून ताका वेवस्थीत एक बारीकशी घर बांदून दिवंक जाय अशें हांव तांकां हात जोडून विनंती करता आनी सगळ्यांनी तांकां हेल्प करूंक जाय अशी विनंती. पावस पडल्यार अजून म्हयनो लेगीत जावंक ना आनी झाडां मोडपाच्यो घडणुको घडपाक सुरवात जाल्या. शुक्रारा सकाळीं म्हापशा वाठारांत वाळकेच्या दुकानाचेर व्हडली आंब्याची खांदी मोडून पडली. म्हापशा नगरपालिकेन पावसा पयलींची कामां करूंक नाशिल्ल्यान आतां अश्यो घडणुको घडपाक लागल्यात. झाडांची खांदी पडिल्ल्यान कारणांक 2 दुकानांचे पत्रे फुटून कांय प्रमाणांत लुकसाण जालें. तशेंच कांय वेळ येरादारी ओडकून उरली. देखून उजो पालोवपी घडणुके थळार पावन तांच्यांनी रस्त्यार पडिल्लें झाड कापून येरादारी बेगिनांतल्या बेगीन सुरळीत केली. सकाळी आयज सकाळी आमच्या चेड्यान पयलीं चेड्यान म्हाका मागीर फोन केलो. थंय गेल्ले फ्रेंडेचे, त्या चेड्यान मागीर फोन केलो. मागीर हांव येवन मागीर पळयलें. तेन्ना मागीर 5 विकेटाक पळय म्हाका 5 विकेटवाले येयले कळ्ळें. श्री विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाची उमळशीक लागिल्ले विठ्ठल भक्त आतां चलत पंढरपुराक वचपाक भायर सरल्यात. विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत माशेलच्या श्री देवकी कृष्ण वारकरी मंडळाच्या वारकऱ्यांनी शुक्रारच्यान पायी वारीक सुरवात केली. पावसाची पर्वा करिनासतना ह्या वारकऱ्यांनी पंढरपूरची वाट धरल्या. शुक्रारा सकाळी 11 वरांचेर हे वारकरी दिवचले पावले. 13 दीस हे वारकरी चलत प्रवास करतले. पहिली वारी सुरू केल्ली, 10 वर्सां बरी वेवस्थीत चल्ली आनी 2 वर्सांनी कितें जालें, कोरोना खातीर आमी 2 वर्सां वचोंक ना. पूण ह्या वर्सा आमी वचोन नेट धरलो आनी सगळी तयारी केली. लास्ट 8 दिसांक कितें जालें, कोरोना वाडूं लागलो. गोंयानूय वाडलो, महाराष्ट्रान वाडलो, म्हणून आमच्या कमिटीन रद्द केली.
रद्द सगळे वारकरी बेजार झाले मला वारी रद्द हांव जायना मला 5 जाण तरी या पाताचे 10 जाले 15 जाले आता 15 जाण आम्ही आसा 15-16 जाण वारीक आम्ही आयच्यान भायर सरल्या सगळं भारतीचेर घातला देवाचेर आनी कशीच आमी तयारी करूं ना वाटेर रावपाची तयारी करूं ना जेवणाची करूं ना फक्त चलत रावपाचें खंय कितें मेळटा घातले मेळटा ते न्हिजतले जेवतले अशें करून आमी वारी पूर्ण करतले देवाच्या कृपेन बरी जावची सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा आमकां 13 दीस एकादश करतले आनी येतले भायर सरतले फाटल्या 5 वर्सांचो पंचायत कार्यकाळ सोंपपाक आयलो पंचायतीन प्रशासक नेमल्यात फाटली 35 वर्सां लोलये पोळे पंचायत आयतारा लेगीत उक्ती आसतली पूण ह्यान फुडें आयतारा उक्ती आसतली काय हो प्रश्न लोकां मदीं उप्रासला आयतारा लेगीत पंचायत उक्ती आशिल्ल्यान लोकांक फायदोय जातालो पंचायत कर्मचाऱ्यांक शुक्रारा सुट्टी दिवन आयतारा पंचायत उक्ती आसताली आनी आतां ह्यान फुडें लोलये पंचायत उक्ती उरतली काय हो प्रश्न सतावपाक लागला पणजे मडगांव महामार्गार जुवारी टिट्या लागसार दोंगराची धड परत कोसळ्ळा कांय दीस फाटीं वेर्णा लोटली लिंक रस्त्यार अशीच एक घटना घडिल्ली आनी उजो पालोवपी दळान येवन हो रस्तो नितळ केल्लो पावस पडून 1 म्हयनो जाता थंयच आसा पूण परत एकदा ह्या महामार्गाचेर दुसरी फावट दोंगराची धड कोसळ्ळ्या 24 वरां ह्या रस्त्यार गाडयो चालूच आसतात अचकीच अशें धड कोसळ्ळ्यार वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा भौशीक बांदकाम खात्यान हाचेर लक्ष दिवन उपाय येवजण काडप गरजेचें आसा सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशा रस्त्यान प्रवास करपी लोक मागणी करतात पराष्ट्रीय कवठण वाठारांतल्या क्रिस्तांव भावांनी तेरेखोल न्हंयत सांजाव मनयलो दर वर्सा सांजावाची परब 24 तारखेर येता पूण एक दुसरी परब आयिल्ल्यान ही परब आदले दीस मनयली सांजे वेळार गांवांत आनी वाड्यार तशेंच कपेला आनी इंगर्जे मुखार परबेची सुरवात केल्ली ह्या प्रसंगाक क्रिस्तांव भावांनी वेगवेगळी वेशभूषा घातिल्ली तेरेखोल न्हंय झाडां आनी ध्वजांनी सजयल्ल्यो व्हड बोटी तशेंच 2 बोटी एकठांय बांदिल्ल्यो आनी सुंदर सजावट करून ही सांजावाची परब पराष्ट्रीय कवठण वाठारांत क्रिस्तांव भावांनी तेरेखोल न्हंय हो सण व्हडा उमेदीन मनयलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आयज सांजाव हो गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो तर आयकाच सांजावाचेर हें एक बरेंशें गीत आमी सगले जावूय व्हरतो जोडा तेंपान भेटल्या सांजुवांचें फेस्त म्हणून आमी मावड्या आयल्या माथ्यार ही कपेलां घालून उदक नांक भायर सरल्या आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकोंकूय पावल्या सांजुवांव गुंता मरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इल्लो गे रे फाल्यां कांय मेवोना कसली फेस्तां वर्साक कित्याक 2 फावटी येना